सुरना मुगो रेकॉर्डिंग हां चालू चूर आहे. जालें हां हां, चूर करावी. सर्वांकही थँक्यू फॉर पेशंटली होल्डिंग अप. या अरे यात्रेन मध्ये मध्ये राबनातलो आम्ही तशी म्हूण लेखचे. आता मी पळय पळय. मनाचे श्लोक घेऊया पहिले. पैरी घेतिले मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे विवेके कुडी कल्पना पालटिजे. म्हणजे देह भावांत जे आमगेल देहाचे फक्त हांव म्हळ्यार देहूच म्हूण आसता तें विवेक म्हळ्यार योग्य विचार करून ताजेर कल्पना करची सोंड दिया ती म्हण. आनी मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. आतां जे मुखावे श्लोक म्हळ्यार बहु हिंडता सुख होणार नाही शिणावे परी नातुडे हित काही विचारे बरे अंतरा बोध विजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता इतकं सांगना पडे आम्ही अनेक गोष्ट सांगली. आम्ही सुद्धा मस्त सगळं जाण साधक साधन भरपूर करतात खरे म्हळ्यार, पण मागीर जितलें आमकां मेळका तितलें कल खातीर मेळना. कल जाता गो तसं. हांवें तूं म्हाका एक तांणी सांगलें बहु हिंडता सुख होणार नाही शिणावे परी नातुडे हित काही. म्हळ्यार मस्त कडेन धांवल्यार खंयचें सूख जायना. जशी आतां आमी रेल्वे लायनात तिकीट काडूंक म्हाका तो अनुभव आसा. रेल्वे तिकीट काडूंक इवन लोकल ट्रेनाक तिकीट काडूंक मस्त लायन आसता, मस्त लायन्स असतात गोरेगांव आनी तरी थंय वचून राबल्यार आमी राबील लायन सोडून बाकी सगळे लायन भरभर 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 मुखार वतात. तावळी आमकां एक आश येत न्ही त्या लायनी वच्चा इतकी म्हणून. हां पळयलें एक फावट तशी वचुली मग लायन सोडली दुसरी चिक्की मुखार वचून आमी थंय वचून राबली. राबल्यार कल्लें त्या लायनींतलो मुखार जो हाल्याक आशिल्ली खिडकी लागी तो कल की पास काडचें आसा म्हूण ताल्यार सुट्टें नाशिल्लें हें तें करून वट्टू एकूण कलें की तान्नेचे अर्द तास लायलो. मागीर परत ह्या लायनी येवच्या गेल्यार पिछे जाव म्हणून तशी आमगेली गती जाता. तशें मस्त कडेन आमी वचुल्यार अशें जाता. पण मागीर ताका उपाय केलो. आतां मार्गदर्शन कडेन कोणालें घेवन येवें तरी जरूर घेवंका, पण आमगेलें मूळ जें आसा तांत तूं कसलें ना म्हूण लेखून ताजे खातीर दुसरे कडेन वचचें अशें न्ही. सगळे कडता न्हू मार्गदर्शन टिपका जाल्यार प्रत्येक करतना आमगेलेंच आमकां म्हळ्यार आमगेले जे गुरू आसा ती तेच आमकां मनांत आसता. आमगेलें जें आराध्य दैवत आसा तें आमगेल्या मनांत आसता. समर्थांनी हांगा पंढरपूर वचूलता वळी त्या पंढरी रायाक पळोवन तांकां मस्त हें जालें आनी ते म्हणटा ती येथे का रे उभा श्रीरामा मनमोहन मेघ श्यामा येथे का रे उभा श्रीरामा काय केली शरयू गंगा येथे आणिली चंद्रभागा काय केले वानर दळ येथे जमविले गोपाळ येथे का रे उभा श्रीरामा. म्हळ्यार कळ्ळें तांकां थंय तो श्रीरामूच दिसता आसता कारण तांगेल आराध्य दैवत श्रीराम तेमी ती श्रीराम दिसता. तशी आमी खंय वचून तरके प्रत्येक गुरू ही व्यक्ती न्ही ही शक्ती आसा. पण तांतू व्यक्तित्व आमकां कोणागेलें दिसता ज्यांनी आमकां दिल्ल्या ज्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळ्ळें त्या माध्यमाचो जरूर आमकां उगडास जावंका. हां बाकीच्यांगेलें हें मार्गदर्शन घेवनय म्हूण उलट घेवंका त्या प्रमाणे वागका ताजेर चिंतन मनन करता हें सगळें एकच आसा. हें कर न्हू तर शेवटी कल जाता आमकां अजुनूय आमी आत्मज्ञान करून घेयनी की जितलें आमकां सगळे कडेन एक देव आसा म्हूण समजच्याक तितलें आमगेलें हें ना. तावळी समर्थ सांगता ती एक कडेन 10 फूट खणलें हां ते पायळ लोक म्हूण आसता ते शेतांत तूं अशी चमकतात की ना तांकां कळटा बरोबर खंय उदक लागता. तर थंय खणी म्हळ्यार बांय काडची आसलेली थंय खणलें
10 फूट खणले तर की उद्दा येना कड तांकां दिसलें हगल की चुकलशें दिसता दुसरे कोणाक हाडलें तांणी दुसरे कडेन सांगलें थंय खणलें 10 फूट खंय उद्दा लागना तर एकडेच तुम्ही जर खंत वचूल्याक एक 30 फूट खणना पडे उद्दा लागच्या सूर जाता तशी एकडे राबून आमी जर आमगे साधन करत राबले एक हांतू तरी समज जाता आमी तशी आतां आमी आनंद यात्रेक भायर सरल्या ती म्हळ्यार आमगेलें ध्येय केल्लें तरी आनंद जावंका हें कॉमन आमगेलें ध्येय आसा खंयचेय आमगेले गुरू आसा ती प्रत्येक जण साधन करता तो ह्या आनंदा खातीर करता हें आमी लक्षांत दवरता आनी त्या वेळार प्रत्येकान आपापणाल साधना आपणागेल गुरूंक नमस्कार करून ती साधन करता आनी त्या प्रमाणे आमगेली प्रगती जायत वता कित्याक म्हळ्यार तांगेल कारांत आमकां तांणी लिफ्ट दिलेली आसता म्हळे खातीर आमगेलें बेग जाता न्हय तर ते म्हणटा ती मस्त हांगा धांवली थंय धांवली हें पारायण केलें तें पारायण केलें हें अशें केलें तशें केलें अशें कोण न्हू चिंतन मनन जायना नामस्मरण जायना वेळ मेळना आनी मागीर कळ्ळें जाता की पदरांत कसलें पडना दण जाता दिवस फुकट वता टायम फुकट वता ह्यो दिवसभर हांव बिजी आसता म्हूण दिसता जाल्यार करता कसलें तरी हाजी थोडे ताजी थोडे मगल नातीक स्कूला वता न्ही सान्न चेडा 2 वर्सां चेडा त्या बालवाडीन घालिल्लें फॉरेनांतू तर तिका एक डब्ब दितालें तें मगल चली एक आकलस तर तिन्ने एक सँडवीच अर्द सँडवीच एक एग आनी कसली आनी केका कुडको अशी मस्त बग दिवचें शिवाय दूद ती पिवंका म्हणून तर तिका खंयचे प्रत्येक घार डब्ब हाण पळयल्यार प्रत्येक नुस्तें चाबून दवरलेलें आसतालें कसलें तिका पडटा वचनाशिल्लें कड्डेर त्या टिचरान सांगलें तशें कोर नाका ती दे कांट हॅव चॉयसीस ती सान्न आसा ती तांकां चॉयस करूंक कळना तेमी ती दिवसा एकच घालचें म्हळ्यार शूड नॉट हॅव चॉयस की तें मात्र केल्लें म्हूण तशी आमी कसलेंय करो ती आमगेल हाज्यान की तांतू आमगेल गुरूंगल आमकां प्रत्यय येवंका सट्ट करून उडास जाता आमी ज्या वेळार जप घेतिलो त्या वेळी आमगेल कसली मनाची अवस्था आशिल्ली ती उडास करता तांणी कशी साधन कर म्हणलें तें करता आनी मुखार वतना भक्ती मार्ग म्हळ्यार कसलें हें सगळ्यांनी एकच सांगिल्लें आसता जाल्यार तांचें आमकां चरवण करता ताजें चिंतन मनन करचे खातीर असले अध्यात्मीक ग्रंथांची संगत घेवंका ताजो अर्थ अशी न्ही की आमगेल स्वाम्याक विसरलें किंवा आमगेल गुरूंक आमी विसरलें नो तशी जायना तशी केल्यार ते सांगता शिणावे म्हळ्यार तुमकां दण जातलो पण तुमगेलें कसलें हीत जायचना तर एक तुमी करात अशी तांत हें वाचलें हांतुलें मर्म प्रत्येकांतलें मर्म एकच आसता तेमी तें एक मर्म घेवन आमी मुखार वचका आनी वतना हात कोणागेलो धरका तरी आमगेल सद्गुरूंगेलो हात आमी धरका इत्याक तरी गुरू मस्त आसता ती जाल्यार सद्गुरू म्हळ्यार आमगेल प्रगती पुस्तक तांगेल्या हातांत आसता आमगेल जबाबदारी तांणी घेतिल्ली आसता तेमी ती आमी तांणी दिलेलो दिक्षीत मंत्र जो आसा तोच म्हणचो अशी ना की मंत्र म्हण नाम घेवचें म्हळ्यार खंयचेंय नाम घेवचें जाता आनी पण त्या वेळार देव एकूच हें राम हांगा राम म्हूण म्हणटा ती कोण सदाशिव म्हणटा कोण ईश्वर म्हणटा कोण शिव म्हणटा कोण देवी म्हणटा देवीगेलें नाम दिल्लेलें आसता जे कांय करता ती मुळांत तें केल्लें तर तत्व म्हळ्यार तांतुलें सार आमी कशें आमकां मनाक मेळद म्हळ्यार मनांत सगळे विचार कशे राबतले हे विचार करून जर आमी एक मनाने तें जर नामस्मरण केल्लें तरी एक नमुन्या शुन्यावस्था येता आनी हे देवा श्रीरामा आतां हांव श्रीरामा म्हणटा तुमी आनी कले कोण विठोबाल नांव घेता कोण आनी कोणाल नांव घेता जाल्यार तें नांव घेवच्यांची पद्दत आसा न्ही तातूंत भाव एकच आसता भाव एकच आनी तो खंयचो की आमी पयलो फंत जेन्ना शरण वचुली गुरूंक हे सद्गुरो म्हाका नाम दिया ती आनी जे आमी तांगेल्या चरणाचेर मात दवरलें जप घेतना
त्या वेळा आमगेल मनात कसलो भाव आशिल्लो तो भाव आमकां जप करतना आमगेल मनांत येवंका म्हळ्यार आमगेल भराभर प्रगती जाता. नाजाल्यार एक फंत हांगा एक फंत थंय अशी न्ही. तर नामस्मरण जालें पण तेंची आतां अहंकार कशें घालोवचे तरी आतां समजा आमगेल स्वाम्यान मस्त आशिर्वचनान कलकल सांगल्या तरी तें आमकां लक्षांत रावप न्ही. तरी हांगा जे आतां सांगता आसत हांगा तेंची सांगता आसत आध्यात्मीक ताप म्हळ्यार केल्लें तापत्रय म्हळ्यार केल्लें. हो ग्रंथ राज श्रेश्ठ आसा आनी तें कळल्यार ताजें चिंतन मनन जाता आनी आमकां जाय आशिल्लें ध्येय आमकां पावचें जाता. म्हळ खातीर आमगेलो मार्ग चेंज करची ना. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड. आमगेलो मार्ग हांगा चेंज करचो ना. तरी आमी आनंदा वाटेरीच चमकुचें आनी आनंदाचें ध्येय दिवं. जशी फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ द गव्हर्मेंट आनी कल म्हणटा ती तशी आमगेलें आमी आनंदा खातीर करचें आनंदान करचें. आनंद हेंचें आमगेलें ध्येय आसता. सूख दुख्खाचे परे कशें वचचें हें ह्या ग्रंथांत सांगल्या. तशी अनेक ग्रंथांत सांगल्या. तरी प्रत्येक फंत आमी एक ग्रंथ वाचतना त्याच ग्रंथात चिंतन मनन करचें. एक खंयचो पूण ग्रंथ बरोसो ग्रंथ घेवचो आनी ताजेर चिंतन मनन करचें. तांतूल गाभ जो आसा तांतूल मर्म जें आसा तें अशी ताण घेवच्या पळोवंका आनी ताजें चिंतन मनन करून तशी वागूंक पळोवंका. तावळी आमगेल गुरूनी जें सांगल्या तेंच इप्सीत साध्य जाता. पण आमगेल गुरूंक कमी लेखून अयो तान निकल सांगलें तें समजाय न्ही म्हणून हांगा आयलें अशी न्हय. हाचे खातीर एक म्हळ्यार एक गम्मत आसा. एक मनुश्य पाप खंयची ऑफिसांत क्लार्क आशिल्लो ताका कसली बरकत येनाशिल्ली. पयशे मेळनाशिल्ले मस्त गरिबींत आशिल्लो. तर ताणें म्हणलें इतलो पण स्लॉग करता जाल्यार म्हगेलें कसलेंय पयशा दृश्टीन आपणाक कसलें जायना मरे. तावळें दुसरें ताका कलिगान सांगलें अरे ईश्वरागेल पूज करी तो सगळें दिता तो आशुतोश आसा तो बेग्गी पावता म्हणून ईश्वरागेल पूज केली. ईश्वराल मुर्ती हाडून तागेलो पाप सांजचें किचनांत ताणें शेल्फ आशिल्लें त्या शेल्फाक कोंट्रे करून दवरलें आनी नित्य तो उदबत्ती फिराई हें करी दिव लाई करून नामस्मरण करतालो सगळें पूज करतालो. केली पण 2-3 म्हयने जाले हाका पेशन्स ना आनी तें हें जालें ताका कलें मेळ्ळी. तर ताणें दुसऱ्याक विचारलें अरे हांवें सांगलें म्हणून हांव केलें सायबा म्हाका कलें अजुनी फरक पडना. ताणें कल म्हणलो तसो अरे तूं ईश्वरागेल पूज करतस तो स्वताच कफल्लक आसा तो तुका कल दितलो. ताचे पेक्षा लक्ष्मी कोणाल दास आसा पळय तो नारायण विष्णू त्या विष्णूगेल पूज करी तो सगळें दितलो म्हणून. गम्मत विष्णूगेल पूज ताणें सुरू केली. तर विष्णूल मुर्ती हाडली न्ही तर थंय शिवागेल मुर्ती शिवाल मुर्ती काण वयर दवरली आनी विष्णूल मुर्ती तो गुसेलफार दवरली आनी तशीच पूज सुरू केली. आनी कर्मधर्म संयोग पळया ती ताका थोडी पगारान बडती मेळ्ळी हें मेळ्ळें तर ताका एकदम खुशी जाली. तरी ताणें सांगलें पळय म्हाका कशी तुगलमीत मेळ्ळें म्हणून. आनी अगरबत्तीन फिरयतना कडेन एक दिवस ताका लक्ष आयलें हांव अगरबत्ती हांगा लायत वय ताजो धुवोरू ताजे परमळ वयर ईश्वर घेता असो म्हण. तर हांवें कल करता एक गमतीची काणी आसा. तरी ताणें एक टॉवेल घेतलो आनी ते ईश्वरागेल तोंडार अशी आमी मास्क घालतात न्ही तशी बांदून सोळ्या. तर बांदून सोळ्या तर ईश्वर साक्षात ताजे मुखार प्रगट जालो आनी ताका म्हणालो कल्ल्या सायबा तूं म्हजी म्हाका शिकल्ल्या पडला. ताणें म्हणालो न्हय तूं म्हाका कलय दी न्ही परमळ मात्र तूं घेता असो ह्या विष्णून म्हाका दिल्लें तूं कल दिल्ल्या म्हूण अशी. जाल्यार ही भाव कल आशिल्लो की तो सजीव तो देव सजीव ईश्वर जाल्यार ईश्वर विष्णू जाल्यार विष्णू ते सजीव आसा ते आमकां दिसता ती ही भावना म्हत्वाची. तशी आमी जे काही करता ती तांतू मगल गुरू आसा मगल सद्गुरू तांत आसा आनी तो म्हाका दिवचो आसा तो मगल आनी आनंदाची भेट घालून दिवचो आसा. ह्या भावनेन आमी कसलेंय करोत तें फलद्रूप जाता. तरी हांगा तें सांगता ती बहु हिंडता मस्त हांगा थंय मस्त देवळां फिरली. प्रत्येक जाण एक वाराक एक शेनवार मारुती देवळांतू सोमार ईश्वरा देवळांतू मंगळार आनी खंय देवीगेल देवळांतू गणपती देवळांतू अशी फिरत आसता दत्ताल देवळांतू अशी एकय दिवस फुकट घालयना ती. जाल्यार तितले करचे पेक्षा घार बैसून एक मनान
नामस्मरण केल्लें आनी एक सद्ग्रंथ एक वेळार. आतां हें करूं घेतलें न्हय, हेंच करचें. मस्त इतलें करता बसना, पण तांतुलें ताका सातत्य जाय. मंडळी, सातत्य जाय. कसलें स की फातर घट्टी उदकाक नरम जाल्यार ते उदकांत थेंबे सातत्यान जर एक जाग्यार धार धरली त्या फातराचेर, फातर सुद्दां फुट्टा. हो व्यवहार आसा न्हय, आमगोतच तशी जाता मस्त कडेन. तरी तशी थोडे का जायना, पण आमगेलें ठरावीक आमगेलो नित्य नेम जो आसा तो प्राणपणान करता. थोडो कर येदो नेम जाल्यार तो करता. आनी बाकी वेळार सत्संग करचे निमित्ताने सद्ग्रंथा वाचन, नामस्मरण, येतन वतन नामस्मरण. आनी सगळ्यांक तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय. तेमी ती सगळ्यांक बरी वागणूक दवरची, प्रितीन वागचें. कोणा गोतू तांच्यान तूं नारायण मेळटलो आनी म्हाका आनंद दिवन वतलो. आनी प्रत्येकान आनंद टिपच्या पळोवचें. आनंद होच आमगेलो देव आसा. तें ध्येय केन्नाय सोडचें ना. आमी आनंदा यात्रेक भायर सरल्यां ती ताजर अशी न्हय की आमगेल्या स्वाम्यांक विसरचें, आमकां ज्या सद्गुरूंनी नाम दिल्लें तांकां विसरचें ना. ना, तें हें एकच. तांतुलें मर्म सोदून भांगार महत्वाचें. दागिने खंयचे घडटा ती तें महत्वाचें न्हय, भांगार कितलो कस आसा हो महत्वाचो आसता. तेमी हें विचार करून विचारे बरे अंतरा बोध विजे. अरे तूं कल करतस, तूं मर्म घेत की ना, तूं तें जगतस की ना, हें पळय म्हूण सांगतात. आनी मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. आतां हांगा राघव म्हळ्यार कसलें, रघुवंशांतलो राघव म्हळ्यार राम होय, पण राम म्हळ्यार चैतन्य. त्या भितरले चैतन्यान तूं वस्ती कर. तूं कायम थंय राब. तुगेल गुरूंगल थंय प्रतिश्ठापन करी आनी तेच गुरूंक भजत वच आनी सगळें बाकी सगळें करी आनी तांतुलें मर्म टिपत वच. आनी तें गुरूंक दाखय, पळय आज हांव हें केलें, म्हाका आनंद जालो. संवाद सादी, आपणागेल गुरू सांगात संवाद सादी. मस्त कडेन भोंवन तुका शीण मात्र जाता शिवाय कले मेळचे ना. तेमी एक कडेन राबल्यारी, एक हाज्यान, एक भक्ती मार्गारीच चलत वचुल्यारी खंडीत आमकां आनंद जाता. हें समर्थ सांगता आसत. आनी समर्थांगल ग्रंथ हो ह्या हाजे खातीर, ह्या लोकां खातीर, त्या कास्ट क्रीड अशी ना, सगळे सामान्य लोकां खातीर आसा. आनी नंतर ते म्हणटा ती बहुता परी हेची आता धरावे, रघुनायका आपुलेसे करावे, दीनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. तर आतां हांगा आमी राघव म्हळ्यार नुसतो राम न्हय, आमगेल सद्गुरू, आमगेल आराध्य दैवत जे कोणी आसा. तोडर म्हळ्यार पांयां घालचे एक दागीन आसता, तोडर म्हणटात ताका. तर त्या तोडराचेरी, रामागेल तोडराचेरी तागेल ब्रीद बरयल्लें आशिल्लें की तो दिनानाथ आसा. तें नांव बरयल्लें आशिल्लें दिनानाथ. तर हें तुगेल ब्रीद. तरी तागेल तें ब्रीद आशिल्ली न्ही ती, आमकां तो नुपेक्षी कदा रामदासाभिमान आनी सांगलें. तशी आमगेल सद्गुरू, आमगेल आराध्य दैवत आमकां केन्नाय सोडून घालना. इत्या म्हळ्यार तागेल जे पावल आसा ती, तागेल जे चरण आसा ती, ताजेर तें ब्रीद बरयल्लें आसा की अरे तूं सान जावन ताका शरण जा. दिनानाथ म्हळ्यार शरण वचचें, सपशेल शरण वचचें. अगदी आमगेलें म्हूण कसलें वर न्हय, देवा तूंच करून घेवचें. तूं म्हाका हें दासबोदाचें आयकुची म्हूण प्रेरण दिल्ली, हांव आयकतस. तांतूल मर्म सांगून म्हाका आनंदा वाटेर तूंच मुखार व्हर देवा, ही प्रार्थना करची. आनी तेमी ती बहुता परी हेची आता धरावे, रघुनायका आपुलेसे करावे. त्या परमेश्वराक, त्या मग सद्गुरूक, त्या रघुनायकाक, त्या चैतन्याक, त्या रामाक, श्रीरामाक, श्रीदेवी म्हणा किंवा कोण जे कोण आसा आमगेल सद्गुरू, आमगेल आराध्य दैवत शंकरू ईश्वरू, ताका आपलेशें करता. आपलें कशें करचें, तर आमी दिनानाथ जावंका. कित्याक म्हळ्यार दिनानाथाक तो तारता. दिनानाथ म्हळ्यार हांगा कहलें, दीन म्हळ्यार अगदी लाचार न्हय, तर दीन म्हळ्यार सान. सान चेडवां वार आमी जाल्ल्यार आमकां तो सांबाळटा. मस्त पंत आमी कल करता ती
की चिके होड चेडू जायन अगदी सांज चेडू असणे हांव उबारून घेता तेमी ती तांकां दोन्ही हात सोड न्हू अम्मा फुगो फुगो म्हूण बदरल तर कितें चेडू पडना इत्या म्हळ्यार आवसून धरलेले असता आणि चिक्के होड जायना पडे ते चेडू आवसूल हात दोन चमकत असता मदें फुगे वालो दिसल्यार तो ते चेडाक हात ते आवसूल हात सोडता आनी ते फुग्या म्हाका धांवता आनी कले पूण जाता तशी जावं न्हय म्हण खातीर आमी हें पळोवंक आमी इतले सांज जावंका की आमगेल आवसून आमकां उबारून घेवंका देवा आमकां तुजे शिवाय कोणी ना रे तर तूं म्हाका उबारून घे पळया आनी तुगेलें हें ब्रीद आसा तोडराचेर बरयलें हांव पळयलें तेमी हांव फक्त इतलेंच करूं शकता की दिवस रात हांव तुगेल अनुसंधानांत राबतां तुगेल्या चरणांत म्हगेल वस्ती जावो कायम म्हळ्यार वस्ती म्हळ्यार वास वास म्हळ्यार कलें राबचें हांवें मनाने तुगेल चरणांतूच राबका हाजी कलिपुणी सोय करी आनी तुगेल नांव सतत म्हगेल तोंडांत आसत आनी हें जें आमगेलें आतां यान सूर केल्या यात्रा सूर केल्या तातूंत हें तुगेल्याच प्रेरणेन हांव आयकतस सांगतली तुगेल्या प्रेरणेन सांगतस तेमी ती ताजो सगळ्यांक वक्ता श्रोता सगळ्यांक ताजो बरो लाभ जावो ही प्रार्थना आमी कोन्न घेवया परमेश्वरा लागीं आनी मुखार वचया जय जय रघुवीर समर्थ आतां दासबोदाचे आमी तापत्रय त्रिविध ताप असतात म्हणटात तरी समर्थ कल जालें दुसरें दशक थायत आनी मुर्खांची लक्षणां हांवें तें सांगलें तें हगूर 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 आमकां मार्गार हाडटा की सामान्य जनांक तापत्रय म्हळ्यार कल्लें हें नेमकें आमकां गोत्त आसना आमकां सगळ्याचो त्रास जाता आसता नाक्क बाय म्हूण दिसता आसता जाल्यार तें एवॉयड कशें करचें म्हूण कळना इत्या म्हळ्यार आमी समज न्ही तें निरीक्षण करनात सम ऑब्जर्व करनात समर्थांनी तें सगळें ऑब्जर्व केलें आनी तांणी सांगलें हें पुराय ताप ताप म्हळ्यार क्लेश म्हळ्यार जी दुख्ख जी संवसारांत दुख्ख ती 3 कॅटेगरीजांतू 3 नमुन्याने येता ती एक म्हळ्यार कहलें की स्वताक देहाचें स्वताक मनान जावचें दुख्ख देहांतूच उद्भव जावचें मनांतूच उद्भव जावचें आमगेल मनाचे कले पूण एक अवगुण आसतलो ताजिमीत उत्पन्न जावचें म्हळ्यार लो फिलींग नेगेटीव थिंकींग आनी खंयच्यान ती कोंकेंत सोदचें कोणागेलें कोणा ईर्शा रिपू काम क्रोध हें सगळें ताजिमीत आमकां स्वताकच त्रास जाता आदी आनी व्याधी म्हणटा ती आदी म्हळ्यार मनाचे रोग कोणाक रिटार्डेड आसतात चेडवां एक तें सगळें अध्यात्मीक ताप म्हणटात ताका म्हळ्यार स्वताक देहा मितीच जालेलं भायले कसले हाजी संबंदा मिती जायना तें स्वताक देहा मिती आनी स्वताक मना मिती तर देहान नाना नमुने रोग जाता ती पोट दुखता मात्त दुखता दाट दुखता दांतां कीड जाता कान दुखता आनी कसले जाता तरी हें जें आसा तें सगळें अध्यात्मीक तें लास्ट टायम आमी पळयलें तांणी कळसाल्या बाह्य संयोगा वाचून म्हळ्यार बाह्य कले गोश्टीच ताचो संबंद आसना आपणा गलापणच देहांतू आनी मनाक भयंकर त्रास जाता आमकां आनी आमी कोरून घेता ती तो अध्यात्मीक ताप हें उद्भवाची भितरल्यानच जाता तेमी ती ताका अध्यात्मीक ताप म्हणटा ती आनी दुसरें कलें आतां हाजी कल करूं जाता आमी काळजी म्हूण उपाय कल करूं जाता अध्यात्मीक तापाक तरी कलें की युक्ताहार विहारश्य म्हळ्यार आमगेले आहार विहार सगळें युक्त दवरल्यार आमगेलें मन योग्य विवेक मना खातीर हें सगळें जर केल्लें आनी सत्संग दवरचो सत्संग नामाचो आमगेल गुरूय दर खंता आमचल्या मेळटा तीच म्हूण सांगूं जायना आमगेले भितर आसा थंय पण आमकां तांचे लागीं ट्युनिंग समज जमता की ना इनिशियली आमकां कळना तसले वेळार नाम जें आसा दिल्लेलें तें प्रामाणीकपणान म्हणत वचचें आनी भाव तान तेमकां हे देवा नाम म्हळ्यारीच तूं आनी तूं म्हळ्यारीच नाम आनी देव म्हळ्यार परमेश्वर म्हळ्यार विंगड न्हय तें एक आनी काळजी घेवची म्हळ्यार आदी व्याधी म्हळ्यार देहाचे मनाचे रोग टाळचे खातीर काळजी घेवची म्हळ्यार अति सर्वत्र वर्जय कल्ल्याचें अति करचें ना अति खावचें अति व्यायाम करचो अति न्हिदोवचें ना
सगळीकडे लक्ष्मण रेश घालता म्हळ्यार हो हाजेर उपाय आसा अध्यात्मीक तापाचेर तरी सुद्दां जावच्या शकता आनी ते सगळे ताप शेवटी परमेश्वरूच आमकां तांकां मार्गार हाडटा पण ते ताप बऱ्या खातीर जाता ती कित्याक म्हळ्यार आमकां एक नमन्या वैराग्य आमकां आमी कुडी वासना करूं नये देह म्हळ्यारच हांव ह्या भ्रमांत आमी राबूं नये ताजे खातीर हे ताप जाता आसता ती आज आमी दुसरो ताप पळोवया तो म्हळ्यार आदी भौतीक ताप म्हळ्यार कळ्ळें की सगळे वस्तूंचो मनुश्याचो भायले म्हळ्यार आमगेल्या देहा भायर जे कल्यास न्ही थोडे वस्तू आसता ती मनुष्य आसता ती तात सगळ्याचे आणि कलकल आसता 3 प्रकार आसतात तांतूसर भायले हातूंत भौतीक म्हळ्यार कळ्ळें की पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे सगळे पंचमहाभूत तांतल्या थंय नैसर्गिक आपत्ती येता पण त्या पंचमहाभूतांतूच घडलेली दुसरी मनुष्य तांगेल वागण्याच आमकां जो त्रास जाता तो आदी भौतीक त्रास तशी प्राणी पक्षी हांगेल त्रास जाता ते सगळे म्हळ्यार भायल्यान जो त्रास आमकां जाता आतां मनशाल्या थंय कशी काही सासूरवास जाता तांगेल काळांत ते सगळे ते आमी आतां वाचच्या नैसर्गिक आपत्ती म्हळ्यार कळ्ळें थंडी वारो पावस वीज पडचे उज्ज लागचो खंय पुणी वॉल्केनो ढग फुटी जावची नाल्यार दुश्काळ पडचो खंय तरी आतां काळान तें शॉर्ट सर्कीट जालें उज्ज लागलो पूर आयलो आगाडेक अपघात जालो प्लेन क्रॅश जाले कितले लोक मेल्ले आतां कोरोना हें अध्यात्मीक न्हय हें कळ्ळें सर की आदी भौतीक हें कोरोना भायल्यान आमगेले देहा लागीं संबंद येता ताजो आत्ताच उपाय केल्लो तरी आमी प्लॅन्ड प्रोविजन करता म्हळ्यार पावसाळ आयलो की मुयाल्या थंय शिकचे सारकें आसता ती पयलें साठोवन दवरतात अन्नणी भायर वचका लागून तशें इनफ घरान प्रोविजन आसा की ना तें पळोवंक ताजे नंतर कल जाय तें भोवन दवरचें आनी सगळें तशी फायर एक्सटिंग्विशर्स आसत की ना तें पळोवचें हें प्रॅक्टिकल उज्ज लागल्यार ताजें हें करूंक घर पाड पडू आयिल्लें घर ताजें रिपेरींग करता की न्ही वेळेरी की पडना पडेच जागी जावचें हें सगळें आदी भौतीक त्रास म्हण आमकां दिसता पण ताका उपाय आसा ती तरी ब्रिज जे ताजी दुरुस्ती करता नाल्यार आमगेले गोखले ब्रिज मध्ये पडलो तशी संगती हें सगळें कळचे खातीर संगत कोणागेल धरका की बरे मनशांगेल संगत धरका हू कॅन गायड अस वाटेल तांगेल संगत धर नये तशी वखदां फर्स्ट एड घरांत हाड दवरका हें सगळें ताचेर उपाय जाले तितले कोण सुद्दां नैसर्गिक आपत्ती येवची येता तावळी एकमेकां मदत करची एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंत हें जालें आनी नंतर तिसरें म्हळ्यार आदिदैविक तें नंतर येता तरी कलियुगांत आदिदैविक म्हळ्यार क्रियमाण आमगेलें जें हें आमगेलें कर्म क्रियमाण म्हळ्यार आमी जे आतां कर्म करता ती तांची कलेपुणी फळ उद्भव जाता आतांचे तर तें कल जाता आमी घर कशी बूक करतात न्ही पयशे भरून राबू वचून ती पण नंतर तें तयार जायना पण आमी थंय राबू वतली तशी हें आमी आत्तां कर्म करता आसत जाल्यार नंतर आमकां ताजें उपभोग बरो किंवा वायट मेळटा असलें जें आसा तें आदिदैविक जाल्यार आज काल कलियुगान न्हय दुख्खांच तें रोकडो म्हळ्यार कळ्ळें लिक्वीड कॅश आशिल्ली बरी ह्या हातान केलें फळ ह्या हातान मेळटा उजव्या हातान केलेलें फळ ताबडतोब दाव हातान मेळटा तरी आत्तां ताका उपाय केलो तरी सरळ वागचें कोणाक त्रास जायशी आमी वागचें ना जमता तितलें आमी दुसऱ्यांक मदत करता सगळ्यांक आपलें म्हणका आनी हातूं तेमी ताजी तावळी आमी हें सांगलें की माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर हें आमी कल म्हणटा ती तावळ एक पद म्हणलें जाल्यार तें रेकॉर्ड जाय न्ही अशी म्हणाली आज तुकाराम बीज आसा तुकाराम बीज म्हळ्यार हो संत तुकाराम आसा न्ही पाप तो आमगेल्यांतलो म्हणून तो आमगेलो दिसता आमची बारी तो कश्ट काण वाडलेलो गरिबीन थंय वाडलो कितले दुश्काळ पळयले ताणें कितले पूर पळयले कितले नाना नमुन्याची अवहेलना मानसीक ताका खंयचे नमुन्या ताप जाय न्ही तें सांग त्रिविध तापान पडलेलो
हांगा समर्थ सांगता ती जो त्रिविध तापे पोळला तोची परमार्थाचा अधिकारी झाला. तशी तो दुःख सोसून सोसून तो परमार्थाचा अधिकारी झालो. आणि एक पण तरी इतले 3 वर्ष दुष्काळ पडलेले मंडळी हे सांग चिकल खातीर आज तुकाराम बिजा नेवनाने तांगेल उगडास करूया, पवित्र उगडास. आणि तांणी आमकां मस्त ह्या तापांत कशी सुटचे हाजे तांणी मार्ग सुचयला. ते सांगतात केन्ना पॉझिटिव्ह थिंकींग कशें करचें. 3 वर्ष दुष्काळ पडलेलो, जमिनीची नुस्तें अशी ढेकळशी जालेली, कसले शेती ना, कसले ना, खावच्या ना, पिवच्या ना. हांणे आशिल्लो तो सावकार आशिल्लो पुरे लुट्टून दिले लोकांक. तरी तें पूर पडनी. कितले दिवस तें पूर जाता. हांकां घरची चेडवां अन्नान मेली. तावळी तुकारामा दिसलें, अरे हांव तरी जगून म्हाका कल्ल्या जगयल्या देवान. तर तो भायर वचून अशीच ध्याना बसलो आनी हे विठ्ठला हें कल चलयल्या म्हणून अशी दोळ उगडून थोड्या वेळान मुखार पळयलें न्ही, ते इतले फातराचे हांतू कल्ले आशिल्ले गोतस की एक रोपटेशें अशें उगयलेलें त्या फातरांत आनी 2-3 पान्न कवळी पान्न 5वींची अशी उगयली आनी जणू काय हात जोडतात तशी. ते ताका दिसलें हो परमेश्वर म्हाका सांगता असो हांव हात जोडटा, तुगेल कलेपुडी कार्य आस म्हणून तुका जगयला. त्या मेती तूं पॉझिटिव्ह थिंक करी, ह्या कश्टांत आशिल्ल्या लोकांक तांतून भायर काडी म्हळे खातीर तुका जगयला. आनी ताका इतली उमेद आयली. ही उमेद ही आमी घेवंक आयच्या दिसाक म्हणून हें सांगलें. आनी ते म्हणटा ती माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर. मगल मन अनावर जाता, म्हाका कळत मगल्यान मस्त अवगुण आसा ती, जाल्यार ते वचनात देवा, वचना ती. कितले म्हळें तर की नेमान मगल साधन जायना. फालफाल्यार न्हीद येता, तेमी जप जायना. तरी अशी कोर नाका. आतां आड राहे उभा राहे नारायणा, दया सिंधूपणा सार्थ करी. वाचा वदे हांव म्हणटा हें करका तें करका, हांवें सांगतस, पण मगल हातान तितलें घडत वेळ म्हूण मगल मनांत विचार येता, कितलें घडका तितलें घडना मंडळी. जाल्यार परमेश्वराल एक प्रार्थना करता हांव की घड्ड. आनी जे कांय हांव करतस ताका फलद्रूप जावं, तें रोपटें उगोवं मनांतून, ताजें फल फूल आनंदा रुपाने मगल अंतरांत यावं, हे उपाय म्हूण ते सांगता ती माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर. आता आड उभा राहे नारायणा, दया सिंधूपणा सार्थ करी. वाचा वदे परी करणे कठीण, हें म्हाका कळल्या करची कठीण आसा. हें आमकां तुमकां लागू पडटा. कल खातीर कठीण तर इंद्रिया अधीन झालो देवा. तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास. अरे हांव सादो तुगेलो दासच, म्हाका कली मगल अवकात ना. जाल्यार न करी उदास माय बापा. इत्याक तरी दिनानाथ हे ब्रीद तोडरी वाजे. ते गाजतस तूं दिनानाथ अस म्हणलें म्हाका समर्थ. मगल सद्गुरू आस तो समर्थ आस. समर्थ रामदास स्वामी मात्र न्ही, जो मगल सद्गुरू आस तोवय समर्थ आसत. आनी ताणें म्हाका सांगल्या, ताणें म्हाका दाखयल्या की मगल ब्रीद पळय मगल तोडराचेर आस. तेमीत हांव दिनानाथ जाल्या म्हणून म्हाका सांबाळी, तुगेल ब्रीद सांबाळी, नाल्यार तुका कोण विचारतले देवा अशी म्हणून. तो तुकाराम न्ही ताल्ल्यागी झगडतालो, ताल्ल्यागी रडतालो, ताल्ल्यागी हांसतालो, ताल्ल्यागी संवाद करतालो. कसले प्रॉब्लेम जाले कल करचें म्हूण ताका विचारतालो, पण नाम केन्नाय सोडनाशिल्लें. सदा येता जाता उठता बसता काम करिता, सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता. घरी दारी शय्येवरी बहु सुखाचे अवसरी, समस्तांची लज्जा त्यजिनी भगवत चिंतन करी. जय जय रघुवीर समर्थ. तर हे अशी ताप आमी आतां समर्थांनी तांगेल्या हात कल्ले सांगल्या ते आमी वाचच्या थोडक्यांत. आदी भौतिक ताप तरी आतां आदी भौतीक म्हळ्यार तुमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता. आमी सिएटल वचुलेली. थंय तो प्रांत अशें आसा की 2 जंगलां मदीं रस्तो आनी 2 रस्त्यां मदीं जंगल, आनी ते जंगलान श्वापद आनी आत्त सुद्दां आसा ती. फालफाल्यार आनी कोणें वॉक आनी घेवच्या वचुल्यार
कारण की 2 चेडम एक म्हणटा सायकलीन वता आशिल्लीं रस्त्याने चिंकार आशिल्लो थंय मस्त पॉप्युलेशन ना चिंकार तरी साधारण काळ कसो जाल्लो आशिल्लो तसले वेळार एक कुगर म्हणटा ती कुगर म्हळ्यार व्हड नमुन्याची अस्वल ते हाजीवारी ते झडप घालून मारून खाता तसले ते रानटी जनावर अचानक आयले ते दोग जाण सायकलिस्टांतले एक भिवन धांवन गेलो आनी दुसऱ्याक तांणी पकडलें आनी ताका मारून घालें वतसवे अशी तेमी ती थंय तसले हे आदी भौतीक ताप तावळी वाट्टेल त्या वेळार वच्ची ना खंय पुणी कोणाक सांगनासतना मस्त काळजी घेवंका लागता आनी हे सगळे हातूंत मनुष्याल्या थंय जे दुःख जाता न्ही ते सगळ्यांक दुस्स आसता नैसर्गिक आपत्तीक आमी कले करूं शकना ती मंडळी जाल्यार आमगेली म्हूण म्हणटली जेन्ना आमकां त्रास दिता ती तावळी मस्त वायट दिसता जाल्यार तातूंत सुद्दां आमी अपेक्षा केलेली जास्ती जाता आतां ते सांगतात आदी भौतीक ताप श्रीराम मागा जाले निरूपण आध्यात्मिकाचे लक्षण आता आदिभूतिक तो कोण सांगिजेल श्लोक सर्वभूतेन संयोगा सुखं दुःखं च जायते द्वितीयताप संतापः सत्यं चैवाधिभौतिकः म्हळ्यार सर्वभूतांचे संयोगे सुख दुःख उपजो लाग्यात भूत म्हळ्यार भूत नाही भूत म्हळ्यार पंचमहाभूत निसर्ग तोच निसर्ग तीच पंचमहाभूत आमगेल्यांत आसती प्राणी मात्रांत आसती सचेतन अचेतन सगळ्यांत तींच आसती तर त्या भायले म्हळ्यार आमगेल देह नाही पण दुसऱ्यांगेल देहांतूय तींच आसती तर दुसऱ्यांगेल लागथान आमकां जो त्रास जाता सर्व भूतांचे संयोगे सुख दुःख उपजो लागे ताप होता मन भंगे या नाव आदिभूतिक मनाक त्रास शेवटी कोणा जाता देहाकय जर त्रास जाल्यार जाणेत खंय आमगेल मनाक जाणेता अनुभव मनाक येता तेमीत मनाक आमी सगळ्यांत पयलें सक्षम करता सहनशील करता आमगेल मनाची ताकद वाडोवंका की कसले ताप आयल्यार आमकां तांथान पार वचूंक जावंका म्हळे खातीर तरी या आदिभूतिकाचे लक्षण प्रांजळ करून निरूपण जेणे अनुभवास ये पूर्ण ओळखी तापत्रयाची ठेचा लागत यात कलकल जाता तांणी सांगल्या कलकल जाता भायर थांव ठेच लागता ठेचा लागती मोडती काटे हें वर्णन जें आसा न्ही तें तांगेल काळचें आसा तांगेल काळ गांवांत जे राबताली तावळ कशी जाताली ठेचा लागती मोडती काटे विझती शस्त्रांचे घायटे सल सिलका आणि सराटे या नाव आदिभूतिक म्हळ्यार ठेचा लागणे काटे मोडणे हत्यारांचे घाव म्हळ्यार शरीरात धस म्हणजे लाकडाचा बारीक काट्यासारखा तुकडा शिरणे म्हळ्यार आमी चमकत एक एक म्हणटा काच लागतश न्ही खाली पांयाचे आसका म्हणना चपलान सुद्दां एक सान कंकड येता एक सान फात्तूर तो काडले शिवाय आमकां चैन पडना ते जे जाता तो ताप जो जाता ताप म्हळ्यार त्रास जिवाक भायल्यान त्रास जाता पण तो जिवाक जाता आमगेल्या आनी ताजो अनुभव येता आमगेल्या मनाक अंग्या आणि काच कुहिरी म्हळ्यार ते खाजगुली म्हणटात न्ही झाड तसल्याने खरपून घेता पडचें तशी चुकून अवचटा लागे शरीरी गांधील येऊन दंश करी गांधील माशी या नाव आदिभूतिक मासी गोमासी मोहळ मासी मुंगी तेलमुंगी डास दसी सोट जळू लागे यासी आदिभूतिक बोलिजे एक एक म्हणटा जळू चापून बसता तें तरी ते जळवाक एनेस्थेशियाचो इफेक्ट आसता तागेले लाळेन तूं ते जेन्ना इंजेक्ट करता ताळो कळना सुद्दां हें दुख्ख ना पुरे रक्त शोशून घेता हें आदिभौतिक पिसा पिसोळे चाचण कुसळे मुंगळे ढेकुण विसीफ भोवर गोचिड जाण या नाव आदिभौतिक आतां हांगा सगळीं नांव न्ही ते पुरे गोचिड म्हळ्यार सगळे नमने जीव भायल्ले मात्यान ऊ जाल्यार दॅट इज अध्यात्मीक पोट्टान जंत जाल्यार दॅट इज अध्यात्मीक जाल्यार भायर हांनी खाल्लें गांधील माशीने चाबलें आनी मच्छर चाबले आनी कले जाले तरी मुय्यांनी हें केलें जळू येवन चाबून बसले हें सगळें विंचू चाबलो गोवी विंचू आनी विखार म्हळ्यार विशारी कले प्राण्यांनी दंश केलो व्याघ्र लांडिगे आनी शुकर आतां व्याघ्र लांडिगे हांगा येनात जाल्यार
सांगील वार एक एक हान तूं ते कुगर बिगर असले अजुनी दिसता ती. गोसायळ सामर या नाव आदिभूतिक. रानगाई रान म्हैसे रान शक्कट आणि रिसे, रिसे म्हणा अस्वल. रान हाती लाव पिसे या नाव आदिभूतिक. सुसरीने ओढून नेले पोंच्या वचून मगरीने ताणवेले. का ते अवचिते बुडाले पोंच्या वचून अचानक बुडलं उदकांत. एक्सपर्ट स्विमर जाल्यार बुडलो अशें जाल्ल्या. पाप पावसाळीन तेका वचूलेलो तो दुसऱ्यांक तो खरें वचनाशिल्लो भायर खेळटा आशिल्लो ते. ताका फ्रेंड्स बुडतात म्हूण तांकां वांचोवच्या वचूलो आनी तो स्वता बुड्डून गेलो. अथवा खळाळी पडिले म्हळ्यार डोहांत पडलो या नाव आदिभूतिक. नाना विखारे आजगर नाना मगरे जळचर नाना वनचरे अपार या नाव आदिभूतिक. अश्व वृषभ आणि खर, श्वान शूकर जंबूक मार्जर ऐसी बहुविध क्रूर या नाव आदिभूतिक. सगळे रानटी जे प्राणी असतात पळय, माजर सुद्दां रानटी असता, वागा मावशी म्हणटात ताका तशी. ऐशी कर्कशे भयानके बहुविध दुःखदायके दुःखे दारुणे अनेके या नाव आदिभूतिक. भिंती माळवदे पडती म्हळ्यार पाड पडल्या घर मस्त वर्स जाली रिपेर करनी तरी वण ते कोसळतात एक एक म्हणतात. छत उबून वता वाऱ्याक कडे भुयरी कोसळती वृक्ष अंगावरी मोडती या नाव आदिभूतिक. आता मगल एक कामवाली असं कितकी वर्स दोन ती पाप गांव वचुलेली बामणान ती करून तांणी शेतांत वचून एक तांकां हे वृक्ष तोडच आशिल्ले. तोडले कसली ताका बुद्धी जाली, ताणें आपणाल दिकाक तें राजू हें करून आपणाल दिका ताडलो आनी तें झाड आंगार पडून तो मेलो. आतां काळजी घेवंक आशिल्ली न्हू, काळजी घेयनी. कोणी एकाचा श्राप जडे कोणी एके केले चेडे. चेडे म्हळ्यार हांग तूं चेटूक करता ती असलें सगळें ब्लॅक मॅजीक असलें सगळें. जाल्यार तांतू आमी जास्ती विश्वास दवरका म्हूण ना, पण एक एक पण जाता. पण ह्या सगळ्यांत आमकां कोण काडटा, आमगो सद्गुरू. सद्गुरू गेल मुखार आसले की श्री राम असले की कोणागल शामत जायना आमकां हात लावची. अधांतरी होती वेडे या नाव आदिभूतिक. कोणी एके चाळविले कोणी एके भ्रष्टविले कोणी एके धरून नेले या नाव आदिभूतिक. त्या काळचं काळ अशें आशिल्लो, बायलांक आनी किडनॅप करून व्हरतालीं चेडवांक आनी भीक मागच्या लायतालीं. तें अजुनी करतात. चेडवांक किडनॅप करून भीक मागच्या लावचें अजुनी आसा इतले वर्सान सुद्दां. तें सगळें आदिभौतीक. कोणी एके दिले विश कोणी एके लाविले दोश. कोणें आमकां मस्त उरलेली दोश दिवन एक समय भयंकर वायट दिसलें मनाक. आनी हें सगळें न्ही देहाक देह सुद्दां सिक्क जाता आयकून जाल्यार ताजो अनुभव मनाक येता. आनी मन पयलें सक्षम जर ना तर आमी म्हणटा ती की रोग प्रतिकार शक्ती वाडोवंका म्हूण. ती प्रतिकार शक्ती मनाची सुद्दां वाडका. ताजे खातीर आमी कायम सत्संग करता आनी कायम आमगेलें मन खंय वतलें तें टिपून घेता. त्या निमतान कायम बऱ्या विचारांत रावता, बऱ्या लोकांक संगत करता, बऱ्या सद्गुणांची आमी टिपून घेवंका, ते आमच्यान हाडची कल्टिवेट करता. म्हळ्यार आमगेलें मन जे आदिभौतीक ताप जाता ती ते सहन करच्याक आमकां क्षमत येता. अवचिता सेर लागला नेणो बिबवा चिडला, ते बिब म्हूण लायतात न्ही तशी. प्राणी धुरे जाजावला या नाव आदिभौतिक. इंगळावरी पाय पडे विंचू शिळे खाले हात सापडे. कले हें करतना फातरा मुळांत हात गेलो. धावता आडखुळे पडे अडखळून पडलो तें अशी पाप. वापी कूप सरोवर गर्ताकडा नदी तीर आवचिते पडे शरीर या नाव आदिभौतिक. आनी आज सुद्दां तशी जाल्लेली आसा. एक चल्ली पाप यंग चल्ली न्हंये कांठार राबिल्ली चुकून तिगल तोल घेवन जी पडली न्ही, शी बिकेम पॅरलायज टोटली. अजुनी आसा ती जाल्यार तिगल मन तिणें सक्षम दवरलेली न्ही ती बाकीच्यांक सुद्दां गायड करता. तिगल फक्त तोंड मात्र ती उलोवच्या फक्त शकता. ती कल्ले मान सुद्दां हालना अशी सगळी तिका आंगा बांदून तिका व्हीलचॅरान बसयतात. तरी ती सगळ्यांकय हें करता. तोंडान ब्रश दिले ताज्यान पेंटींग करता ती म्हळ्यार असली आनी अजुनी आसा. आनी ती सगळ्यांक गायड करता. तरी अशी म्हळ्यार मनाची शक्ती कितली आसा हें आमी पळोवंका. आनी मनाची प्रतिकार शक्ती आमी वाडोवंका. आमी देहाची वाडयता ती हें केलें तें केलें जाल्यार मनाची प्रतिकार शक्ती सुद्दां अगत्यान वाडोवंका.
वापी कूप सरोवर गर्ताकडा नदी तीर अवचिते पडे शरीर या नाव आदिभूतिक दुर्गा खाले कोसळती कड्यार्थम झाडावरून पडती तेणे दुःखे आक्रंदती या नाव आदिभूतिक सीते ओठ तरकती म्हणकले थंडीने वट फुटताती हात पाव टाका फुटती हात पाय फुटताती चिखल्या जिव्हाळ्या लागती पाय्याक हें जाता नंज जाता म्हणटाती अशन पानाची ये वेळे उष्ण रसे जिव्हा पोळे दात कसकरे हाणी हरळे या नाव आदिभूतिक पराधीन बाळपणी सांडपणांत आमी कशी असता ती पराधीन असता ती तेमी ती सगळ्यांनी कलकल केले ते आमकां सहन करपा लागता ते पुरे आदिभूतिक म्हळ्यार कडू वखद घेवंक लागता ती आमगेल्यान तरी 8-8 दिसा एरडेलताले दिताली तरी ते ना म्हळ्यार यो गोपाळ मामा आपयता थंय गोपाळ मामा म्हूण आशिल्लो ताका सगळे जाण दिताले घेत की ना नाल्यार गोपाळ मामा आपयता गपचूप घेताले तशी पराधीन बाळपणी कुशब्द मार जाचणी कितले जाण आवस बापूस तांकां इल ट्रीट करता ती सावत रावसणी आसल्या तरी भयंकर त्रास दिता म्हूण आयकल्या तरी हांवें म्हळ्यार आयकल्या जाल्यार मगल आय बिलीव इन पीपल गूड पीपल तेमीत म्हाका दिसना कोणें कोणाक त्रास दितात आसतले म्हणून तरी की अशी घडत आसतलें अन्न वस्त्रे वेळ आळणी या नाव आदिभूतिक सासूर वास घालो रे त्या काळात सान्न चेडवांक लग्न करतालीं हां वय आनी तेंचे पयलीं लग्न करतालीं आनी घार पेटयतालीं तर तांकां रांदप शिकोवचें हें भयंकर तांकां ती मायेण अशी गाला चिमटे घेताली ठुसके लासणे चिमोरे चिमटे घेताली कडेई गरम कले हाता लायताली चुकल्यारी आले रुदन तिका रडू येता कोणा सांगतली रुदन न धरे या नाव आदिभूतिक चुकता कान पिळती कातो डोळा हिंग घालिती कलकल नमने त्रास दिताल पळोवंका म्हळ्यार हें आजकाल तितलें ना सर्व काळ धारकी धरिती या नाव आदिभूतिक आजकाल माय्यांगल दिवस न्ही आजकाल सुन्नांगल दिवस जाल्यात चेडवांगल दिवस जाल्यात जाल्यार कोणेय डोळ्यांत हिंग घालचे आनी असले सगळे क्रूर प्रकार करनात पण त्या वेळा करताली नाना प्रकारीचे मार दुर्जन मारिती अपार दुरी अंतरे माहेर या नाव आदिभूतिक पाप मगल आवसू माहेर खंय असं कोण म्हाका आपण व्हरतलें म्हूण रडत ती कर्ण नासिक विंदिले बळेची धरून गोंदिले ते गोंतन सुद्दां त्रास जाता तर तिका ताण व्हरून तिका गोंदयलें खोडी जालिया पळविले या नाव आदिभूतिक परचक्री धरून नेले परचक्र आयले शत्रू आयले तिका होन गेले नीच यातीस दिदले दुर्दशा होऊन मेले या नाव आदिभूतिक नाना रोग उद्भवले जे आध्यात्मिके बोलिले आत शरीरात जे नाना रोग जाता ती ते आध्यात्मिक ताप जाल्यारी त्या आध्यात्मिक तापा खातीर वैद्य पंचाक्षरी आणिले या नाव आदिभूतिक सगळे नमुन्याचे डॉक्टरांक हाडून नाना नमुन्या वखदांचो भार केलो अशी रतीब लायिल्ली बरी ते जिवाक अगदी बेजारेन वचका तशी जालें नाना व्यथेचे निरशन भावया औषध दारुण बळात्कारे देती जाण या नाव आदिभूतिक नाना वल्लींचे रस नाना नमुन्याचे कडू गोड सगळे काडे काढ मस्त गगोड कर्कश घेता होय कासावीस जीव कासावीस जाता वक्कू येता हे सगळे आदिभूतिक ताप ढाळ आणि उखाळ देती पथ्य कठीण सांगती अनुपान चुकता विपत्ती या नाव आदिभूतिक फाड रक्त फासणी गुल्ल डागांची जाचणी गुल्ल डाग म्हळ्यार हें आसता म्हळ्यार गालगुंडशें मम्स म्हणतात मम्स म्हणतात हां हां भय भय मम्सनी म्हणटात पळय तसलें सगळें जें जाता हां जाल्यार गुल्ल डाग म्हळ्यार आमकांच मम्स जाल्यार ते आध्यात्मीक जाल्यार दुसऱ्यांनी कोणाक डाग दिवचे कोणाक हें करचें अशें करून जें लासचें करचें करतात पळय तेणे दुख्खे दुखवे प्राणी या नाव आदिभूतिक दुसऱ्यांक त्रास दिल्लो रुचीक बिबवे घालिती नाना दुःखे दडपे देती सिरा तोडिती जळा लावती या नाव आदिभूतिक बहुरोग बहु औषधे सांगता अपारे अगाधे प्राणी दुखवे तेणे केले या नाव आदिभूतिक बोलाविला पंचाक्षरी म्हळ्यार कोणें पुणी भविश्य सांगतल्या कोणें आपयलो तो झाड झूड करता हेका भूत लागले आसतले म्हण कांय भूत बीत लागिल्ले आसना तर तो इतलो त्रास दिता आमकां आशिल्लो त्रास परवडलो की म्हूण दिसता धूर मार पिडा करी नाना यातना चतुरी आदिभूतिक जाणीजे
दरोडे घालून या जना तस्कर करीती यातना. दरोडे घालून पुराई तांकां बांधून घालून सगळे सामान आणि लुट्टून व्हरता ती दरोडेखोर. तेणे दुःख होय मना या नाव आदिभूतिक. अग्नीचे ज्वाळे पोळे दुःखे प्राणी हरंबळे. हानी जालिया विबळे या नाव आदिभूतिक. नाना मंदिरे सुंदरे नाना रत्नाची भांडारे. दिव्यांबरे मनोहरे दग्ध होती. गोमटे गोमटे मंदिरांची पळय वाट लायता ती. तें पळोवन जे मनाक दुःख जाता न्ही तें आदिभौतीक. नाना धान्ये नाना पदार्थ नाना पशु नाना स्वार्थ नाना पात्रे नाना अर्थ मनुष्य भस्म होती. अग्न लागला शेती शेतांतून उज्ज लागलो. सगळे धन धान्य यक्षुदंड जळोनी जाती अकस्मात. ऐसा अग्न लागला अथवा कोणी लाविला. हानी जाली का पोळला या नाव आदिभूतिक. म्हळ्यार मुद्दाम कोणें शत्रून लायिल्लें आसता मस्तपंतांक किंवा चुकून लागील आसता. पण हें सगळें निसर्गान करचें मनुष्यान करचें. ऐसे सांगता बहुत होती वन्नीचे आघात. तेणे दुःखे दुखवे चित्त या नाव आदिभूतिक. हारपे विसरे सांडे मांतार जायना पडे विसरता ती. हातांतल्यान कलेपणी पडता कलेपणी फुटता. नासे गहाळे फुटे पडे असाध्य होय कोणीकडे या नाव आदिभूत. प्राणी स्थानभ्रष्ट झाले नाना पशु ते चुकले. कन्यापुत्र गहाळले या नाव आदिभूतिक. म्हळ्यार मुले मुली बेपत्ता होणे मस्तपंता चुकून कोणपूण किडनॅप करून व्हरता शेवटपर्यंत मेळना किंवा कले आमी उलयिल्लें चडून जावन धांवन वता ती घरांत. हें सगळें आमगेल आदिभौतीक ताप. तस्कर दावेदार आवचिता करती संभार. येवन खून करता ती. लुटती घरे नेती खिल्लार. खिल्लार म्हळ्यार हांगा गोरवां. आतां गोरवां व्हरची दिवस व्हर न्ही ती गोरवां ना तिची व्हरतल खंय तानू या नाव आदिभूतिक. नाना धान्ये केळी कापिती पानमळा मीठ घालिती. ऐसे नाना आघात करीती या नाव आदिभूतिक. मेंद उचले खाणोरी सुवर्णपंथी भुररे करी. हें सगळें न्ही आदिभूतिक. हें मस्त बीज पडे हिव पडे प्राणी प्रंजनी सापडे कातो महापुरी बुडे या नाव आदिभूतिक. भोवरे वळणे आणि धार ओसाणे लाटा अपार. वृश्चिक गोवी आजगर वाहून जाती. तशी पूर आणतू वृश्चिक अजगर सुद्दाही सापडल्यार व्हांवून वता ती होय की न्ही. तयामध्ये प्राणी सापडला खडकी बेटी अडकला. बुडत बुडत वाचला या नाव आदिभूतिक. आता जिवंत असल्या मात ताका ताप जाता. तो बुडता बुडता वाचल्यार ताका आदिभौतीक ताप. गेल्ल्यार गेल्लो कडे ताप ना आनी माप ना. मना सारिखा नसे संसार. कल खातीर कुरूप कर्कश स्त्री क्रूर. विधवा कन्या मूर्ख पुत्र या नाव आदिभूतिक. भूत पिशाच लागले अंगावरून वारे गेले. अबद्ध मंत्रे प्राणी चळले या नाव आदिभूतिक. ब्राह्मण संबंध शरीरी बहुसाल पीडा करी. शनेश्वराचा धोका धरी या नाव आदिभूतिक. त्या काळात ब्राह्मण संबंध शरीरान दुसऱ्यागल आत्म घुसून त्रास दिताल खंय तर दुसऱ्यान येवन कलकल त्रास जात नाही ते पुराई आदिभूतिक. भालू भुंके श्वान रडे पाली अंगावरी पडे. नाना चिन्हे चिंता पवाडे या नाव आदिभूतिक. बाहेरी निघता अपशकुन नाना प्रकारे विच्छिन्न. तेणे गुणे भंगे मन या नाव आदि एक सम हें जाता अपशकुन जाता ती. प्राणी बंदी सापडला यातने वरपडा झाला. नाना दुःखे दुखवला या नाव आदिभूतिक. प्राणी राजदंड पावत जेरबंद चाबूक घेत. दरे मार तळवे मार होत या नाव आदिभूतिक. कोरडे पारंब्या फोक हे कले छडी म्हळ्यार बेत्ता छडीने मारताल म्हापशी तशी. कडी मोघरी मार बुधले मार चौखुरून डंगारणे मार. बुक्या गचांड्या गुडघे मार कितले नमुन्याचे आसताल पळयात तांणी वर्णन केलें. टांगणे टिपऱ्या पिछोडे बेडी बुधनाल कोलदंडे रक्षण निग्रह चौकडे या नाव आदिभूतिक. कडेरी जळामध्ये बुचकुळती हस्ती पुढे बांधून टाकीती. हाकिती छळीती यातायाती तांकां शिक्ष भयंकर आसताल्यो. कर्णछेद ग्राणछेद हस्तछेद पादछेद हात पाय कापून उडयताली. आत्तांची शिक्ष मस्त बऱ्यो फाशी दिवन सोडता ती जीव गेलो पीड गेली. हस्तछेद पादछेद जिव्हाछेद अधरछेद या नाव आदिभूतिक. तीर मार सुळी देती नेत्र वृषण काढिती. नखो नखी सुया मारिती
नांगटात सुय टसतले, पारड्यामध्ये घालणे का कडे लोट करणे, भांड्यामुखे उडवणे. भांड्यामुखे म्हणारी तोफे तोंडार बांधून तोफ चालू करताले. कानी खुंट्या आदळती, अपानी मेखा मारती, खाल काढून टाकती, या नाव आदिभूतिक. भोत आणि बोट बोटी अथवा गळ घालणे कंठी, हे सगळे एकची आणि तांगेल काळान कलकल असताले. सिसे पाजणे, विष देणे अथवा शिरच्छेद करणे का पायातळी घालणे, या नाव आदिभूत. हस्ते पाया म्हणून दिताली. सरड मांजरे भरिती अथवा फाशी नेऊन देती, नाना परी पीडा करती, या नाव आदिभूतिक. आणि कलेस श्वान प्रळय, वाघ प्रळय, भूत प्रळय, सुसरी प्रळय, शस्त्र प्रळय, वीज प्रळय, या नाव आदिभूतिक. म्हळे हा सगळ्यांचं प्रळय म्हळे कले अति जाता. सुणी भयंकर म्हळे रस्त्यावर सुणी वाढतं गेल्या ती. कोण कोण रस्त्यातून वतात फालफाल्यार तांकां चाबू येतात, भय दिसतं न्ही. तशी सुसरी वाढलं, शस्त्र वाढली, विजेचे हें जालें, मस्त जिविता हानी जाली. सिरा ओढून नेती, टेंबे लावून भाजिती, ऐशा नाना विपत्ती, या नाव आदिभूतिक. म्हळ्यार मुख्य म्हळ्यार सांगचे कल्लें की भायल्या हाज्यान आतां कोणकोणाक बाळपणी मरे माता, तारुण्यपणी मरे कांता, वृद्धपणी मृत्य सुता, या नाव आदिभूतिक. आमी मानतार जाल्यांची आनी आमगे चेडव तरुण चेडव गेली. हो भयंकर आदिभूतिक ताप. दुःख दरिद्र आणि ऋण, विदेश पळणी नागवण, भायलगांव वचुली थंय फसलो. काम दिता ती म्हणून आपयलें आनी काम ना कलेना आनी नुस्तें भिके लागलो. आपदा अनुपत्ती कदान्न, या नाव आदिभूतिक. आकांत वाखा प्रळये, युद्ध होता पराजय, जीवलगांचा होय क्षय, या नाव आदिभूतिक. कठीण काळ आणि दुष्काळ, साशंक आणि ओखटी वेळ, उद्वेग चिंतेचे हळाळ, या नाव आदिभूतिक. हळाळ म्हळ्यार काळजीन जिवाचे हाल जावचे. घाणा चरखी सिरकला, चाका खाले सापडला, हात खंयचे तरी चाका मुळात येवचो. चुकून उज्जान पडलो. नाना शस्त्रे भेदिला, नाना स्वापदी भक्षिला, नाना बंदी पडिला, या नाव आदिभूतिक. ऐसे सांगता अपार आहेत दुःखाचे डोंगर, नाना कुवासे निर्बुजे, नाना अपमाने लाजे, नाना शोके प्राणी झिजे, या नाव आदिभूतिक. ऐसे सांगता अपार आहेत दुःखाचे डोंगर, श्रोती जाणावा विचार आदिभूतिकाचा. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे आदिभूतिक ताप निरूपण नाम समास सप्तम. जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम. आता एक सानस आदिदैविक ताप एक 5 मिनिटांत घेतल्यार जाय दवे कल ताजे बद्दल सांगून जाल्या. जे आमी क्रियमाण कर्म करतात ती ताजे जे ताप जातात मुखार भोगका लागतात ते आदिदैविक ताप अगदी सानस. श्रीराम. मागा बोलिला आध्यात्मिक, त्या उपरी आदिभूतिक, आता बोलिजेल आदिदैविक, तो सावध ऐका. शुभाशुभेन क्रमणा देहांते यमयातना, स्वर्ग नरकादि भोक्तव्यम इदम चैव आदिदैवकम. शुभाशुभ कर्माने जना देहांती यमयातना, स्वर्ग नरक भोग नाना, या नाव आदिदैवित. हें कल्लेस आदिदैविक म्हळ्यार आमी फिक्स डिपॉझिटान दवरतात न्ही पयशे, तशी कोणे ऋण काडल्यार तें फिक्स व्हरता. तें ऋण वाडतं वचुल्यार ताजो ताप जाता. पण आमी फिक्स डिपॉझिटान आमगेले पयशे दवरले ते वाडतं वता. तशी आमगेले बरे कर्मांनी आमगेलें पुण्य वाडता, वायट कर्मांनी आमगेलें पाप वाडता. आनी ताजे ह्या हातान केले ह्या हातान कलियुगान तूं दुसरे जल्म घेवंक सुद्दां लागना, ताबडतोब मेळटा. नाना दोष नाना पातके, मदांधपणे अविवेके, केली परिते दुःखदायके, यमयातना भोगविती. आमकां दिसता यमयातनपणी मरना पळय ते कोण पळयल्या म्हूण गोतना, जाल्यार ह्याच जन्मान तूं यमयातन भोगता. ती अंग बळे, द्रव्य बळे, मनुष्य बळे, राज बळे, नाना सामर्थ्याची बळे अकृत्य करीती. कल कोरने तें करचें कल्या म्हळ्यार सत्तस, मनुष्य बळस, द्रव्य बळस, ताकदस, सामर्थ्यस, तेमीत अकृत्य करचें, कोरने तें करचें. नीती सांडून या तत्वता करून ये तेच करिता, यमयातना भोगिता जीव जाय. त्या वेळार यमाच जेन्ना घाल जाता पळय त्या वेळार पुराय क्रिकेटाची कशी हायलायट्स दिसतात न्ही, तशी लो लायट्स दिसच्या लागता. ती आमी कलकल केल्लें, कितले लोकांक त्रास दिलो आनी एका नमन्या भय्येने खूब मेवन हें करून ताका हार्ट एटॅक येता.
जाल्यार त्या वेळार त्या यमाक आमकां यातन दितन ह्या यातना जाता ती तो आदिदैविक ताप. यमाक आमगे त्याला पाप दिसना. डोळे झाकून स्वार्थ बुद्धी नाना अभिलाष कुबुद्धी वृत्ती भूमी सीमा सांदी द्रव्यदारा पदार्थ मातलेपणे उन्मत्त जीवघात कुटुंबघात अप्रमाण क्रिया करीत म्हणून यमयातना. मर्यादा सांडून चालिती. आता कोणे कोणाचेर कोपू नये म्हणणे, पण मर्यादा सांडून चालिती. ग्रामादंडी ग्रामाधिपती देशादंडी देशाधिपती नीती न्याय सांडिता. आपण राय जाला म्हणून प्रजेक त्रास दिता सुटचे. आपण म्हणलें तशीच करका म्हणून. देशाधिपतीस दंडिता रावो रायास दंडिता देवो. देशाधिपतीस देशाचे ग्रामस्थ ताक दंडित कोण रायू आणि रायाक दंडतल कोण देव. राजा न करिता नीती न्यावो म्हणून यमयातना. अनितीने स्वार्थ पाहे राजा पापी होऊन राहे. राज्या अंती नरक आहे म्हणून राजा सांडता राजनीती तयास यम जाचिती. यमनीती सांडिता धावती देवगण. ऐसी मर्यादा लावली देवे म्हणून नीतीने वर्तावे. मुख्य म्हणकले नीतीने वर्तावे. नीती न्याय सांडिता भोगावे यमयातनेसी. देवे प्रेरिले यम म्हणून आदिदैविक नाम. तृतीय ताप दुर्गम यमयातनेचा. यमदंड यमयातना शास्त्री बोलिले प्रकार नाना. तो भोग कदापि चुकेना या नाव आदिदैविक. आता मागशी मोरण वचना पडे यमयातन जाता ती तांकां पाप पुण्याची शरीरे स्वर्गीय सती कळीवरे त्यात घालून नाना प्रकारे पाप पुण्य भोगवती. म्हळ्यार मरणा पडम शरीर असना न्ही जाल्यार पाप जास्ती केलेलं असल्यार तांकांय शरीर दितात काय त्या भोगच्याक. पण ती शरीर केन्ना मरना ती. म्हण कितल्यात आमगेल हांग कल जाता मृत्यू लोक अशी मी ती मस्त पाप जाले मस्त पुण्य केले मस्त त्रास भोगले की शरीर पडता. थंय शरीर पडना म्हण देवान दिलेलें असता आणि कल्पवरी आमी तो त्रास भोगतो राबता ती. नाना पुण्य नाना विलास नाना दोषे यातना कर्कश शास्त्री बोलिले अविश्वास मानुस नाही. वेदाज्ञेने न चालती हरिभक्ती न करीती त्यास यमयातना करती या नाव आदिदैविक. उदंड पैस लहान मुख कुंभाकार कुंड एक दुर्गंधी उकाडा कुंभपाक या नाव आदिदैविक. आता कुंभपाक हांगा खंय परत घर बांधते येवचे तोच कुंभपाक. तप्त भूमिका तापविती ताविती जळत स्तंभ पोटळाविती. सगळे यमदंडाचे उदंड मार यातनेची सामग्री अपार भोग भोगिती पापी नर या नाव आदिदैविक. पृथ्वीमध्ये मार नाना त्याहून कठीण यमयातना. मरिता उसंतची असेना या नाव आदिदैविक. उठवेना बसवेना रडवेना पडवेना यातनेवरी यातना या नाव आदिदैविक. त्या कल करता ती चौघे चौकडे ओढीती एकते झोकून पाडिती ताणीती मारिती ओढून नेती. आक्रंदे रडे तर जीव कल करता आक्रंदे रडे पुंजे धकाधकीने निर्मुजे झुरझुरो पंजर होऊन झिजे या नाव आदिदैवक. कर्कश वचने कर्कश मार यातनेचे नाना प्रकार त्रास पावती दोषी नर या नाव आदिदैविक. मागा बोलिला राजदंड त्याहून यमदंड उदंड तेथील यातना प्रचंड भीमरूप दारुण. कितलं व्हड आध्यात्मिक आदिभूतिक त्याहून विशेष आदिदैविक. अल्पसंख्येते काही एक कळावया बोलिले आणि कळच खातीर सांगल्या त्यामी ती सांगचे हात जे उपाय केल्लो की शक्य तितले आमी जावन कोणाकय त्रास दिवच्या वच्चे ना. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे आदिदैविक ताप नाम समास अष्टम श्रीराम. आजी हे तापत्रयां कल खातीर सांगलें. एक तरी काळजी घेवंका तरी तापत्रय जाता तिची. तर तापत्रय जातात कल्या म्हळ्यार आमी प्रत्येकाची अती करता ती म्हणून ताजो ताप जाता. ताप व्याप आमी इतलोच वाडोवंका ज्या गोष्टीक ताप जावं नये. भोव चड सुत्तावंक नये, भोव चड कोणाचेर कोपू नये, भोव चड जेव नये, भोव चड न्हिदो नये, भोव चड व्यायाम करूं नये. ती त्रास जायशी. एकेकडी एकदम म्हयन्याक 25 किलो वजन कमी करचें म्हणटात. तशी सगळी ड्रॅस्टीक स्टेप्स घेवची ना.
ताज्याने हे त्रिविध ताप जातात आणि मुख्य म्हळ्यार कोणा काही कमी लेखू नये जाल तितले आमची मी जाता तितली मदत करका आणि हे मदत करची कशी तरी एक तरी मरणाचे स्मरण आसता आमकां आमी हांगा शॉर्ट ट्रिप्स आमगेले शॉर्ट जर्नी आसा फाय आमकांय कोणाली गरज लागता मोरू पडले वेळार हें समजून आमी बाकीच्यांक मदत करता प्रत्येक पंथाक आणि ताजे खातीर कोणाले अपेक्षा दवर म्हण न्हय एक सहज भाव आणि हें केन्ना शक्य जाता तरी तसले लोकांक संगतींत जर आमगे मनाक आमी दवरल्यार कळ्ळें जाता तें मन टिपून घेता ब्लॉटिंग पेपरार गूण टिपून घेता बरे गूण टिपून घेता दुर्गूण टिपना आणि मागीर तें एकदम बरें जाता कळ्ळें तर अशी हें आशिल्ली मिती तर आतां मुखावेलें आसा मृत्यू निरूपण तें आमी पळोवया मृत्यू निरूपण आणि वैराग्य निरूपण आसा ताजे नंतरचो भोग आमचो दशक येवचो आसा तो म्हळ्यार नवविधा भक्ती तें भोग आमचें आसा आनी हगूर हगूर अशी हें दासबोध आमगेली गती पकडता आसा तेमी आमगेल्याच गुरूंगले स्मरण दवरतच सुद्दां आमी कल करता की सगळ्यांक मदत करतची हे तापत्रय कितले म्हणटा चुकोवचें जाती तितलें चुकोवचें आणि तापत्रयांत सापडलेल्यांक शिरकलेल्यांक वयर काडूं पळोवचें हें एक पुण्याचें काम आमची मी जाता तितली मदत करची तन मन धन सगळें अर्पून आणि खंय हांव केल्लें म्हण हें ना इत्या म्हळ्यार प्रत्येकान तूं मगल गुरू आस प्रत्येकान मगल देव आस मगल आत्माच सगळ्यांत भरला हो विचार करून आमी आनंदाने मुखार चलया आनी म्हणया की एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ श्रीराम कल्याण करी राम राया कल्याण करी तळमळ होतची आहे तापत्रयाने हे जन हाती धरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी कठीण त्यावरी कठीण झाले बापरे कोरोनाने कठीण जाल्या आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा देवा आमक तू कशी राखले तशीच ह्या सगळे जानांक तू राखी म्हणून हे पसायदान समर्थांनी मागून घेतल्या श्रीरामा लागीं श्रीराम म्हळ्यार ते चैतन्यमय सद्गुरू लागीं तीच आमी प्रार्थना करुया आणि आज विश्राम घेवया आणि हें जे पुष्प हें प्रवचना पुष्प विवेचना पुष्प हें त्या सद्गुरूंगे चरणाचे श्री समर्थ सद्गुरूंगे चरणाचेर आमी सगळ्यांनी मेळ अर्पण करुया नमस्कार श्रोते जनांक नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कारू कल्ले तुमच्या बाबतीत शंक असल्यारी विचारच्या अड्डीना जायत सगळ्यांकय धन्यवाद शिवांगी पच्ची केन्ना म्हणके बरें जालें इतल्यांची एक रिक्वेस्ट आसा त्या वेळार तें पद जाय न्ही नवें सो तें